मोगार बाबा भयणीनो, आज आमी किरीत भाशेन सुर्गीच्या राजाची खबर करता आनी जेजू आयचे वोपारीन काय बरी आमकां एक वोपार सांगता। एक बारकार आसलो आनी हो बारकार उठलो आनी आपल्या दाकाच्या मोड्यान वावराड्यांक सोदूंक गेलो। ताणें वावराडी हाडले, तांकां बासायले, तुमकां उमके पयशे हांव फारीक करतलो, उमके दिनार तुमकां फारीक करतलो। बागेंत मातेवाच्या शुभ वर्तमानानूच आमकां ही वोपार मेवता, दुसऱ्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेळना। पयले सुवातेर बागेंत मातेव दाखोड करूंक सोदता ही वोपार जुदेवांक किरीत खास तरेन लागता, कित्याक जुदेव लोक समजतले आपल्याक देवान विचून काडल्या, आमी देवाची विचून काडलेली पोरजां, म्हणटच हे सुर्गीचें राज फकत आमकांच देवान बासायलां, दुसऱ्यांक बासावना। म्हणटच आमी ते फावो जाल्ले, बासायलोले आनी देवान विचून काडलेली पोरजां, म्हणटच सुर्गीचें राज फकत आमकां मेळटलें, दुसऱ्यांक मेळचें ना बाबार्थ्यांक। अशें करता आसतना जेजू दाखोड करूंक सोदता की सुर्गीचें राज सगल्यांचेंच। हें सुर्गीचें राज आज तर तुमकां बासायलां जाल्यार फाल्यां दुसऱ्यांकूय बासायलां। संवसारांत आज आमी बाबा भयणीनो सगळीं सुर्गीच्या राजा खातीर वावुरतात। थोडे आमी मनशांक विचून काडटात आमचो फुडाकार करूंक, थोड्यांक आमी ह्या संवसारांत फुडारी कशें दवरतात, थोड्यांक हे सुर्गीचें राज आपल्या ताब्यांत देव दिता, कित्याक ह्या सुर्गीच्या राजाचो दोनी देव जावन आसा। आनी मातेव आमकां दाखोड करूंक सोदता की ह्या सुर्गीच्या राजाचो न्हय मनीस पूण देव जावन आसा दोनी। पूण मनीस कितें करता, आपल्याक हें सुर्गीचें राज मेळूंक पयले सुवातेर अनीत करता, आपूण आपल्या वाद्याचो जाता, गुडीक आपूण ह्या संवसारांत फकत आपल्याकूच वयर काडूंक सोदता, वो एका पक्षाक वयर काडूंक सोदता, वो एके पार्टीक वयर काडूंक सोदता, वो आपूण फायदो घेतलो आनी पोरजेक सगल्यांक भायर उडयतलो अशें मनीस चिंता। पूण बाबा भयणीनो, हे सुर्गीचें राज सगल्यांक बासायलेलें आसा, सगळे ह्या सुर्गीच्या राजाचे वावराडी, सगळ्यांक हे हकदार म्हणून देव आज आमकां ह्या वोपारीन सांगता। दुसरे सुवातेर ह्या सुर्गीच्या राजान जोण एकल्याक जे वावराडे आसात तांकां दिनार फावो करतलो म्हूण जेजू बासायता। हो दिनार जावन आसा सासनीक जिवीत। बागेंत आगोस्तीन म्हणटा दिनार जावन आसा सासनीक जिवीत, जाका हे मेळटलें ताका सुर्गीचें राज पूर्णपणी फावो जातलें। आमी जशे ह्या सुर्गीच्या राजान दिसपोटी वावर करतले, आमी प्रयत्न करतले, आमी आमचें जिवीत खर्चितले, तशेंच आमकां हो दिनार फावो जातलो आनी सुर्गीचें राज देव आमकां दिसपोटी बासायतलो। बागेंत जुवांवाच्या शुभ वर्तमानांत 5व्या वेस्वरान 17वे ओळीन म्हणटा, देव दिसपोटी आमी ह्या सुर्गीच्या राजाचे हकदार जावंक वावुरता। देव जावन आसा दोनी, म्हणटा दिसपोटी तो वावरीत आसा। पूण मनीस कितें करता, मनीस स्वार्थीपणान जियेता। जशें आयच्या पयल्या वाचपांत आमी झिरकुटाची खबर आयकतात। दाक मोड्याक विचारले, मागीर दुसऱ्या झाडाक विचारले, सगळ्या झाडांनी काय बरें म्हणलें, सिकेच्या वडिलांनी विचारले आनी तांणी काय बरें म्हणलें, जैतुनाक विचारले, तेन्ना अंजिराक विचारले, उपरांत दाखवेलीक विचारले आनी ताणें म्हणलें आमकां पुरते न्हय, आमकां फावो न्हय, म्हजी गोडसाण हांव सोडूंक सोदिना, म्हजे आनीक दुसरे आसा ते हांव सोडूंक। आनी जेन्ना अंजिराच्या झाडाक विचारले तेन्ना अंजिराचो झाड झिरकुटान अशें म्हणलें, काय बरें, बऱ्या मनान तुमचे राज चलोवंक तुमी म्हाका मागूंक सोदतात जाल्यार येयात आनी म्हजे सावडे पोंदा रावात, नाजाल्यार झिरकुटांतलो उजो भायर सरतलो आनी तुमी देवदाराक गिरास्तली, म्हणजे तुमचें निसंटण जातलें। बाबा भयणीनो, बऱ्या मनान आमी ह्या संवसारांत वावर करता, पोरजां बऱ्या मनान वावराड्यांक विचून काडटा, जावं ते बरे आमदार। आमी गेले ते वेंचणुकेक आमकां 40 बरे आमदार विचून काडले, आमकां सांगलें की आमचो फुडार ते बरें करतले, बऱ्या मनान पोरजेन तांकां जुट्टी दिली। ह्या आमदारांनी कितें केलें, हे भाशेन झिरकुटा भाशेन ते जाले सगळे 40 जाण बाबा भयणीनो, त्या पोरजेचें बरेंपण तांणी चिंतूंक ना, आपल्या वाद्याचे ते जाले, आपलो पूर्णपणी फायदो कसो मेळटलो, पोरजेक कशें दुमाडो दितलो, पोरजेक खाला कशें उडयतले हें तांणी चिंतलें।
आनी अशें बाबा भयणीनो जिरकुटा भाशेन निसणटणाचे मनीस ते जावंक पावले। पोरजेचें बरेपण सोदतलो मनीस सदांच पोरजेक बरें हाडूंक वावुरता। ह्या संवसारान पोरजेक दादोस करूंक सोदता। ह्या पोरजेक बरे भाशेन देवाचें राज देवाक मानता तसली संस्कार शांती आनी नीत हाडूंक बाबा भयणीनो ते वावुरतात आसले। पूण हे 40 जाण बाबा भयणीनो आपल्या वाद्याचे जाले, आपूण जिरकुटा भाशेन जाले, बऱ्या मनान परतून एकदां सोयीक। आज आमी ह्या संवसारान जियेतना आमकां बरें मन देव दिता, परतून आमकां हो सोयीक मेळटलो, परतून आमी हे देवाचें राज हाडूंक, परतून आमकां नवे उमेदवार हो देव दितलो। बऱ्या मनान ह्या आमच्या आमदारांक आमी विचून काडुया, जाणें आमचें पाप केलां तांकां बाबा भयणीनो आमी सोडून दिवया। देवाचें राज आमकां सगल्यांक फावो जाल्यार आमी बरें देखून दुसरे आमकां वायट करतात जाल्यार हांव बरो म्हूण तुजो दोळो फुटलो अशें जेसू आमकां विचार करता। जेसू म्हणटा काय बरें आयच्या शुभ वर्तमानांत, पयलीं आसात ती निमाणी जातली आनी निमाणी आसात ती पयलीं जातली। म्हणजे आमच्या जिवितांत जें कितें आमी करूंक सोदता तें बाबा भयणीनो ह्याच संवसारान आमकां मेळटलें। आमी समजता आमकां स्वर्गार मेळटलें, स्वर्गार मेळचें ना बाबा भयणीनो। संवसारांत आमी तर बरें केलें, पोरजे खातीर तर आमी वावुरले, पोरजे खातीर तर बरें मन आमी दाखयलें, तेन्नाच की ह्या दाक मोड्यान जो आमच्या हातीन देवान दिल्लो आसा तेन्ना बऱ्यो वस्तू आमकां मेळटल्यो, बरें राज येतले, देवाक आमी मानता तसले जिवीत जिवंक पावतले। हेंच आमी करतना आमकां सगल्यांक जाणवाय दी म्हूण मागुया, आमकां सगल्यांक बरें मन दी म्हूण मागुया। आमी हे देवाच्या राजान देव आमचो दोनी ताणें दिल्लें राज बरे तरेन चलोवंक आमकां सगल्यांक कृपा आनी बळ मागून घेवया।